नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। ऐतिहासिक सोपूत विधीक नरेंद्र मोदी सज्ज, सांजे प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत। पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगाणिस्तान धरून 7 देशाचे मुखेली पावले दिल्ली, राष्ट्रपती भवनाचे लॉन सज्ज। खासदार श्रीपाद भाऊचो मोदी बरोबर सांजे राज्यमंत्री म्हणून सोपूत। शिपिंग, रेल्वे, हवाई, भूय येरादारी खात्यांचो एकटाय ताबो। 10 वर्सां उपरांत केंद्रांत गोयचो मंत्री। 10वेचो निकाल 83.51%। फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुलांतल्या दिशा दुलाराक 96.16%। पीपल्साच्या अनिशा सुकटणकाराक 95.84%। आल्मेदाच्या इरा सहकारीक 95.83%। गोरखधाम एक्सप्रेस रेल्वेक उत्तर प्रदेशान अपघात, रेल्वेचे 6 डबे घसरले, 21 जाणांक मरण म्हूण सुरवेचो रिपोर्ट, 50 लोक जखमी। लोकसभा वेंचणुकेच्या निकाला दिसा प्रुडंटाच्या वेबसायटीचो विक्रम, 10 पटीन चड लोकांनी पळयलो। वेबसायटीचेर निकाल लायव्ह, जगभरान फाफसल्ल्या गोंयकारांची प्रुडंटाक पसंती। आणि जीएफडीसीचे फुटबॉल महोत्सवान पाड्डे, केपें, कुळे, साखळेची भुरग्यांची बऱ्यापैकी कामगिरी। गोयचे खाची कोनशांनी फुलता फुटबॉल महोत्सवान झलक। खबरो विस्तारान। बीजेपीक लोकसभेन स्पष्ट बहुमत मेळोवन दिवपी नरेंद्र मोदीचो आयज प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत विधी जाता। सुवाळो सांजे संघ राष्ट्रपती भवनात जातलो। या भव्य सुवाळ्याक 7 देशाचे फुडारी आणि हेर 4,000 मानेस्त आसतले। पाकिस्तानाचो प्रधानमंत्री, श्रीलंकेचो राष्ट्राध्यक्ष, अफगाणिस्तानाचो राष्ट्राध्यक्ष सकाळी दिल्ली पावले। गोयच्यान मुख्यमंत्री, मंत्री आणि बीजेपीचे कांय पदाधिकारी दिल्ली पावल्यात। देशाच्या 15व्या प्रधानमंत्र्याच्या राज्याभिषेकाची तयारी झाली। सांजे 6 वरांचेर राष्ट्रपती भवनात जावपा आशिल्ल्या सुवाळ्यात नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री म्हणून सोपूत घेतलो। राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी 63 वर्सांच्या मोदीक प्रधानमंत्री पद आणि गोपनीयतेचो सोपूत दितलो। आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग, मोदीची आवय आणि हेर मानेस्तय सुवाळ्याक आसतले। सोमारा सकाळी मोदीची गुजरात भवनात सांजे सोपूत घेवपा आशिल्ल्या मंत्र्यां बरोबर च्याची कार्यावळ जाली। मोदीच्या सोपूत विधीक सार्क एंथम वाजयतले। पाकिस्तानचो प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंकेचो राष्ट्राध्यक्ष महिंदा राजपक्षा आणि अफगाणिस्तानाचो राष्ट्राध्यक्ष हमीद करजाय सकाळीच दिल्ली पावले। भूतानचो प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, नेपाळचो प्रधानमंत्री सुशील कोयराला आणि मालदीवचो राष्ट्रपती अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम सुवाळ्याक आसतले। बांगलादेशाच्या शेख हसीना वतीन तांचे संसदेची अध्यक्ष शिरीन चौधरी येतली। शेख हसीना जपान भोंवडेर आसा। भारताच्या प्रधानमंत्र्याच्या सोपूतविधीक पयलेच फावट सार्क देशांचे फुडारी आसतले। द्विपक्षीय संबंधांच्या नजरेन एक बरी सुरवात म्हणून पाकिस्तान आणि श्रीलंकेन तांचे कादयेत आशिल्ल्या शेंकड्यांनी भारतीय नुस्तेकारांक सोडले। नरेंद्र मोदीच्या सोपूतविधीक गोंयांतल्यान 22 जाण गेल्यात। तातूंत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, सगळे मंत्री, संघटन मंत्री, पक्षाध्यक्ष आणि हेर पदाधिकारी आसात। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। उत्तर गोयचो बीजेपी खासदार श्रीपाद नायक आयज भारताचो नवो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर राज्यमंत्रीपदाचो सोपूत घेता। 23 कॅबिनेट मंत्री, 11 राज्यमंत्री आणि 10 स्वतंत्र ताबो आशिल्ले मंत्र्या बरोबर श्रीपादाचे नाव आसा। स्वतंत्र ताबो आशिल्ले हे राज्य मंत्रीपदान भूय येरादारी, हवाई येरादारी, रेल्वे आणि शिपिंग अशे 4 खात्यांचो एकटाय ताबो दिवपाचे थारला। 10 वर्सां उपरांत गोयचो खासदार परत मंत्री जाता। मोदीचे मंत्रिमंडळ निश्चित जाला। दिल्ली सावन आयल्या ते खबरे प्रमाण मोदीचे मंत्रिमंडळान 23 कॅबिनेट मंत्री, 10 स्वतंत्र प्रभार, 11 राज्यमंत्री आसतले। नृपेंद्र मिश्राक प्रधानमंत्र्याचो प्रधान सचिव म्हणून नेमतात। राजनाथ सिंगाक गृहमंत्रीपद, अरुण जेटलीक अर्थमंत्री, सुषमा स्वराज विदेश वेव्हार, नितीन गडकरीक साधन सुविधा मंत्रीपद मेळपाची शक्यताय आसा। सकाळी गुजरात भवनात मोदीची सांजे सोपूत घेवपा आशिल्ल्या मंत्र्या बरोबर च्या पाण्याची कार्यावळ जाली। तेन्ना श्रीपादय थंय आशिल्लो। श्रीपादाक केंद्रीय मंत्रीपद नासले तरी 4 मोठी खाती एकठांय करून तांचो एकठांय ताबो श्रीपादाकडेन दिवपाचे बॅलन्सिंग मोदीन केला। हे पयलीं वाजपेयीचे मंत्रिमंडळान राज्यमंत्री म्हणून श्रीपादाकडेन शेतकी, शिपिंग, हवाई उड्डाण अशा खात्यांची जबाबदारी आयिल्ली। हे फावट रेल्वे, भूय येरादारी, हवाई आणि शिपिंग ही 4 मुखेल खाती एकठांय करून तांचो स्वतंत्र कारभार सांबाळपी राज्यमंत्री म्हणून श्रीपादाकडेन जबाबदारी दिवपाचे थारता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। 10वेचो निकाल 83.51% लागलो।
धावेक अनुय चलयांचो रिझल्ट बरो लागला. 84.10% चलया आणि 82.10% चले पास जाल्यात. 12वे उपरांत धावेकूय चलयाच फुडें. कांय भुरग्यांच्या पालकांनी प्रुडंटाक कळयला ते प्रमाण फोंडेच्या आल्मेदा हायस्कुलाच्या दिशा धुलाराक 96.16% पडल्यात. पीपल्स हायस्कुलांतल्या अनिशा सुकटणकाराक 95.84% मेळ्ळे आणि आल्मेदाचे इरा सहकारीक 95.83% मार्क मेळ्ळ्यात. गोंय शालांत मंडळान आयतारा 10वेचो निकाल जाहीर केलो. निकाल लागलो आणि गोंयभरच्यान पालकांचे प्रुडंटाक फोन येवंक सुरू जाले. ते म्हायती वयल्यान बरेपैकी मार्क घेतिल्ल्या कांय भुरग्यांची नांवां आयल्यांत ती अशी: फोंडेचें दिशा दुदाल 96.16%, पणजेचे अनिशा सुकठणकार 95.84%, फोंडेचें इरा सहकारी 95.83%, म्हापशेचो राहुल थळी 95.33%. I've scored 96.16% in SSC and I'm extremely happy. My future plans are that I want to back the IIT, which is a very prestigious exam in our country. I want to get IIT and I have to do software engineering in IIT, taking computer sciences. Anybody studying for 10th standard should study 3 hours regularly. That's just enough for SSC. It's a wonderful feeling. I'm overwhelmed. And it's a pleasant surprise for me, actually. What are your aspirations? I'm mostly inclined to the medical side, but depends. Day-to-day study plan as such means it did not include homework as such. You have to do like 2 hours compulsory, just a revision every day for 2 hours with full concentration. So what are your future plans? My future plans, I have not decided as such yet, but I want to be in a teaching profession. राहुल तुका कितकी पर्सेंट गावपाची अपेक्षा आसली? 92.3. आणि आता कितकी गावली तुका? 95.3. आणि कोण जावपाची तुका इच्छा आसा? डॉक्टर जावपाची इच्छा आसा सामकी. आणि डॉक्टर कित्याक खातीर? म्हाकाय जाय आशिल्लो डॉक्टर जावपाक आनी आजी धाकटेच्यान धाकटा आसतना म्हणटाली की डॉक्टर जाय म्हणून तिची इच्छा पुरी करपा खातीर म्हाका डॉक्टर जावपाक जाय. कशें दिसता तुका आतां हें? एक्सपेक्ट करूंक नाशिल्लो तिसरो येता म्हणून. तिसरो येवन खूब बरें दिसता. इतल्या भुरग्यां मदीं हांव तिसरो येवप इट्स रियली अ ग्रेट फीलिंग. ट्युशन बी घेतालो तूं? हय, हांव ट्युशन घेतालो हांगा कोर्टा कडेन मॅथ्स आनी सायन्स. The board has developed the system of honoring the schools which achieve over 95% pass percentage. This year there are 64 such schools. We have displayed them there. The total number of students answering from the schools are put in brackets. So you have St. Brito's 126, then Government High School, Nadora 10 students. So there are 64 such schools. Then the schools which have made it twice in a row in this list are shown with asterisk. But there are schools which have sponsored around, even AJ Almeida, which has sponsored the highest number of students, 371, and they have achieved a pass percentage of over 95%. Then as far as sports merit marks are concerned, a total of 6,875 students availed of the sports merit marks in the whole category, regular students category, and repeaters 331, of which 551 needed the sports marks to clear the exam. Only 551. The rest, the marks are reflected on their mark sheet. एज्युकेशन बोर्ड SSC टॉपरांचे मेरिट लिस्ट जाहीर करिना. बरेपैकी मार्क पडल्यात म्हणून प्रुडंटाक भुरग्यांच्या पालकांनी कळयला त्या प्रमाण ही नावां दिल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोरखधाम एक्सप्रेस रेल्वेक सोमारा उत्तर प्रदेशातल्या संत कबीर नगर वाठारात ॲक्सिडेंट जालो. गोरखधाम एक्सप्रेस रेल्वे आणि म्हालाचे रेल्वेन एकामेकाक धपको दिलो. रेल्वेचे 6 डबे घसरले. ॲक्सिडेंटान 21 जाण गेल्यात म्हणून सुरवेची खबर आयल्या. त्या शिवाय 51 पॅसेंजर जखमी जाल्यात. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.